आयतार कुर्टी खांडेपार ग्रामसभेत बरोच पळ जालो। ह्या वाठारांत घाल्ल्या ट्रान्सपोर्ट कार्यालयाचेर कोर्टान केशी सुरू आसतना नूतनीकरण कशें कितें केलें असो प्रश्न उपरासला। देखून नूतनीकरण केल्ले हे परवाने रद्द करपाची मागणी थाळावो संदीप पारकर हांणी केली। तशेंच सुलभ शौचालय, सायनबोर्ड आनी पे पार्किंगाचो प्रश्न ग्रामसभेच्या बसकेत मांडले। हे प्रश्न सुटावे करपा खातीर संयुक्त पळोवणी करून बेगोबेग निर्णय घेवप जातले अशें सरपंच संजना नायक हांणी सांगलें। पार्किंगाबद्दल आम्ही सदांच हांव तरी वचून पुलिसांक सदांच सांगतालें की पार्किंग आसा आनी ते फॉलोअप करताले। हांव फॉलोअप करतालें तशें ते बी पळयताले आनी पार्किंग अशें आमी गेली म्हणटकूच मागीर तें चालू जातालें। तरी आमी आतां फॉलोअप करता सगळ्या पार्किंगाचे बद्दल आनी हे फुडें आतां करतलीं। सायनबोर्ड आसा, चोरून व्हरोन आसलेले ते पडले। पयलीं हांव वचून पयलें आनी थोडे बांदले मागीर ते परत मारले आनी ते परत पडले। ते कितें जालें, जेन्ना ते म्हणजे बांदले तेन्नाच ते ओले आसलेले, परत एक मारली म्हणटकूच ते पडले। तेजें कांय ना। सायनबोर्ड ते इशू न्ही, म्हणल्यार कित्याक ते बांदता तेन्नाच पडून मातसो लायल्यार ते ओले आसले म्हणटकूच ते पडटा। ते हे न्ही की आमी मागीर पळोवन ते परत बांदलेले। आनी सगळे हेल्थान धाडलेले ते म्हणटा कितें ती टॉयलेट तांकां आसा म्हणटा। आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करतलीं आतां। आमी ते सगळे सारकें करतले न्ही, जे सायडीन पार्किंग जाता ते आमी तेंकां हे करतलीं, घालतलीं, पुलिसाक सांगतलीं। ना ते कांय कळना ते आमी कळयतलीं सगळें। माझं मेन पण ॲक्च्युली कशें सीसीटीव्ही कॅमेरा तेंच्यांनी विजिलन्स इन्क्वायरी सीसीटीव्ही कॅमेराचेर घेवना। अजूनही फक्त सेक्रेटरी सांगलेला की 6 ते 7 कॅमेरा चलता, टोटल 26 कॅमेरा आसा। कळ्ळें न्ही। ॲक्च्युली तेणी रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली, कित्याक सीसीटीव्ही कॅमेरा लावन 2 म्हयन्यांनी कॅमेरा रिपेरिंगाक गेले। पंचायतीन तो खर्च सुद्दां केलो, खर्च खंयच्या तोंडान गेलो। जेन्ना 1 वर्स वॉरंटी आसता तेन्ना खर्च करपाची गरजूच ना। दुसरें तेजे कडल्यान रिकवरी करून घेवपाची आशिल्ली सगळी, ती रिकवरी करी आसतना ताका टर्मिनेट करून दुसरे कॉन्ट्रॅक्टर घेतलो, ही एक गजाल जाली। दुसरें जे हांवें गेल्या वर्सा 12 दिसांनी 7 स्क्रॅप यार्डां काडलेली, तितूंतली 3 स्क्रॅप यार्डांनी स्टे ऑर्डर घेतली। स्टे ऑर्डर घेतली बरी आसा, बट मॅटर जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरानूय चेक जाल्ली आसा त्यो केसी, डेप्युटी कलेक्टरान केस चालू आसा। कुट्टी खांडेपार ग्रामपंचायत ग्रामसभा आशिल्ली, त्या ग्रामसभेन जरी शांततेन ग्रामसभा पार पडली जाल्यार त्या ग्रामसभेन भरपूर एक मेजर विशय आसलेले। जे ट्रान्सपोर्ट ऑफिसर घालपा दिल्या तांकां ट्रेड लायसन्स तेंच्या संदर्भात केसीय चालू आसा डेप्युटी कलेक्टरांनी। त्या संदर्भात तेंची आसतना केसी बी चालू आसतना तांकां परत ट्रेड लायसन्स रिन्यूवल कित्याक केलें हो संदीप पारकराचो जो क्वेश्चन आसलेलो तो स्थगीत आहा, तो मोठ्या प्रमाणात विशय चालू आसा। आनी दुसरी म्हणल्यार हांगा तुमी पळयता की बाकीचे कोणीक तरी पे पार्किंग घातला आनी पे पार्किंगा जाग्यार जी टॉयलेट आसा तांकां थंय कोणाकूच टॉयलेट ना, ते विनाकारण 100 रुपये घेता प्रत्येक ट्रका कडल्यान। थंय टॉयलेट ना, उगड्यार संडास करता असोय संदीप पारकराचो आरोप आसा। जे पंचायतीन सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले, खुबशे कॅमेरा बसयल्ले म्हणटा खुबशे कॅमेरा डॅमेज आसा, हे चलना कॅमेरा। तेन्ना ते कॅमेराक विनाकारण जो पयसो खर्च केला तो गरजे भायर गेल्लो आसा आनी ते कॅमेरा जे कोण चोरेन व्हेल्या म्हणटा तेजोय आजून मेरेन कांय जालना असोय तेजो संदीप पारकराचो आरोप आसा। आज पर्यंत जी पंचायत चलता, जी पंचायतीचो अंदाजून कारभार चलता असो आरोप संदीप खांडेपारकारान केल्लो आसा। आनी जी पंचायतीचेर आपूण तरी कारभाराचे आपूण खुश ना असोय तेणी म्हणलें आहा। म्हणटकच खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर